खरं म्हणल्यार तें आप हे तकलेन सुटल्या मूर्खपणाचें आसा हें डिबेट. प्रत्येक स्टेटीचो एक स्वताचो अशी एक स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग आसा. प्रत्येक स्टेटीचे पर कॅपिटा सेपरेट आसा. प्रत्येक स्टेटीचो बजेट वेगळो आसता. यू कांट कंपेर दिल्लीचें पॉप्युलेशन, दिल्लीचें पर कॅपिटा, दिल्लीचो स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग विथ गोवन स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग. गोंयान लायट खंयच्यान हाडची पडटा, कशी हाडची पडटा, प्रोडक्शन कितलें जाता, हे सगळे गजाली आसा ते आमच्या वीज मंत्र्यांक खबर आसा. त्याच बरोबर सरकाराक खबर आसा. दिल्ली कशें कितें आसा तें तांकां खबर आसा. उरली गजाली डिबेट करपाची मूर्खपणाची, सामके मूर्खपणाचो हो स्टेटमेंट. आमी आमच्या पक्षाच्या मार्फत खंयच्या स्टेटीन वचून तांचे मिनिस्टरा कडेन डिबेट करूंक शकता? आमचे वयल्यान उलटी घेवया. कशें करतले? त्या स्टेटीच्या संदर्भातलो जो निर्णय आसा तो तांचो सरकार घेता. दिल्लीचे उलयता 300 लायट फ्री म्हणटा. 301 पासून जो पळय 400 पर्यंत जातलो ताका कितले पयशे सामान्य मनशाक केन्ना कोणी सांगला ना. दिल्ली लाडली लक्ष्मी आसा फुकट. दिल्ली गृह आदाराचे 1,500 रुपये मेळटा. दिल्ली दयानंद सामाजीक सुरक्षेच्या अंतर्गत जाणटेल्यांक विधवांक 3,000, कोणाक 2,000 आसा त्या मेळटा. ह्यो स्किमी आसा दिल्ली. दिल्ली फ्री हेल्थ कार्ड आसा. ताजेर उलोवया न्ही. दिल्ली आनी कितें आसा तें सांगात म्हाका. लायटीचेच उलयता तें. आमच्या गोंयांत भितर उठ्ठा पासून बाळंत जावपा पासून सरणार चडटा पर्यंत अनेक स्किमीची खैरात आसा. ताजेर डिबेट करची. 300 युनिटाचे पयशे आर यू कंपेरिंग विथ 1,500 रुपयाचे मानधन दिता ताजेर आनी खंयच्या हाजेर? स्टेटीच्या फायनान्साचे पोजिशनाचेर चर्चा करपाक आपाची गरज ना. स्टेटीच्या फायनान्साचेर चर्चा करपाक आमचो मुख्यमंत्री समर्थ आसा. स्किमी खंयच्यो दिवपाच्यो, डिबेट कोणाक दिवपाचें ह्या खातीर आमचें राज्य समर्थ आसा. तो कोण येवन सांगतलो म्हणजे मंत्र्या कडेन चर्चा करपाक? आनी म्हणून ही सगळे बाळबुद्धपणा, नौटंकी, नाटकां, ही सगळी नाटकां, ही नाटकां तांच्यांनी बंद करची. गोंयच्या गोंयकारांक फटोवपाक नाका. तांणी पयलीं आपलें राज्य खंय आसा थंयच जाग्यार उडोवचें. म्हणून म्हटलं की कोणाक कितलो युनिट लागता, कितलो पर्यंत युनिट आसतलो, ताजे नंतर पयशे कितले करले. आमच्या लायटीच्या बिलाचेर फाटल्यान ताजो युनिट बरयल्लो आसा. हांव सगळ्या कडेन आवाहन करता, अपील करता, लायटी बील जेन्ना आयलें तेन्ना उलटें करून पळया. थंय डॉमेस्टिकाचो रेट आसा, कमर्शियलाचो रेट आसा, इंडस्ट्रियलाचो रेट आसा, आनी मागीर युनिट कशें मुखार वता ताजेर आसा. समजा म्हणजे कशें आसा अशें न्ही, अशें जे वयता 300 फुकट दिले, 351 युनिट आसा तो एक्स अमावंट. म्हणजे तो ज्या मनशाक 400 समजा उदाहरण परत एक कंपेरिजन सांगता. 351 जर 5 रुपयान जर आसा जाल्यार 400 जेन्ना युनिट जातले तेन्ना वेले 100, 300 फुकट, वेले 100 5 रुपयांक 500 रुपये जाले. आनी हांगा जर समजा 1 रुपया 56 पयशे जर आसा, जर ताजे 300 जर आसा जाल्यार 450 रुपये जाले. उदाहरण सांगता म्हणजे सारक्या आंकड्याचेर वचनाका. ते कंपेर करात. ही सगळी बाळबुद्धपणा, नौटंकी, फटिंगपणा आनी लोकांक फक्त हायस दाखोवपाचें. हायस खूब कितें दिता म्हणल्यार फाल्यां कोणाक आशा जाता तो जितलो गाय तें मत पिड्यार करपाचें आनी कांय ना, कांयच दिवचें ना. आनी हाजे पयलीं खूब जाणांनी सांगिल्लें आसा हें दिता तें दिता. कोणी तळे बांदता म्हणून सांगलें, कोणी शेतां परती दिता म्हणून सांगलें, कोणी आनी कितें म्हणून सांगलें. कोणाक कांयच परती दिवना. मतां घेतलीं, राज्यार बसले, रातयान यू टर्न मारले, गेले, सत्तेचेर सगळें गेलें, कन्वर्सन केली, मागीर लात मारली, नाच जालें तेंच्यान. सो आतां ह्यो सगळ्यो गजाली आसा त्यो लोकांक पयलीं विचार करपाक जाय. ही नौटंकी तांच्यांनी बंद करची.